दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मगच्या बाबयनीनो आमी शिकय जाय जाल्लो एक परतो गूण खंयचो वांजेला प्रकार बिब्लिकल म्हणटा आमी. वांजेला प्रकार एक शिका जाय जाल्लो वर्तो गूण आमी शिका जाय जाल्लो वर्तो गूण खंयचो जावन आसा तें जावन आसा तो वर्तो गूण जावन आसा स्कील म्हणटा आमी नैपुण्यते म्हणटा एक गूण जावन आसा झगडें इत्यार्थ करचो गूण. कोणी झगडटा जाल्यार तें झगडें इत्यार्थ करून समाधान हाडचो गूण आपणे ताचे तो वर्तो गूण ना. ताचे तो वर्तो गूण ना. हो गूण तुका आसा जाल्यार तुजी जिणी नंदन जाता. तुजी जिणी नंदन जाता वर्ती जाता. देखून वो मोगाच्यानो वो वर्तो गूण मोगाच्यानो वो हे गूण खोलो झगडें इत्यार्थ करचो. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्युशन म्हणटा. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्युशन CR म्हणटा आमी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्युशन. हाचे विशयान मस्त रिसर्च केलां अमेरिकांत जायत्या युनिवर्सिटींनी आनी वो एक वर्तो गूण म्हूण सांगला. आनी तुटले बांद घडसूंचे कशे मोगाच्यानो तुटले बांद घडसूंचे कशे आमी कशे घडशीत हे वर्तो गूण जावन आसा. तुटले बांद आमी घडशीचे कशे घडसूंचे तुटले बांद हे शिकानातल्यार मोगाच्यानो जिणयेंत जायते बटी आमी देदेस्पर जाता. हर एकल्यांक झगडें जाता. आमी कोणी परफेक्ट न्ही. आमचें तें परिपूर्णता कोणी ना संपूर्णता कोणी संपूर्ण न्ही. जेजू मात्र संपूर्ण. देखून आमी संपूर्ण जाल्ले दोग जाण सांगाता मेळटाना या त्या जाणां मदें काम करतना या जायत्या जाणां मदें सांगाता जियेतना आमचें थंय तिके झगडें जावचें तक्रार जावचें सहज तक्रार हें तक्रार जाल्ल्या वेळार तें निवारण शांती समाधान करचें. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्युशन हें झगडें रावोवचें वो एक गूण आसल्या मोगाच्यानो आमी जिणयेंत जायते भटेन देदेस्पर जायना. समाधानेन आमचें जिवन बऱ्या तरेन मुखार जाता. आमी मिजरेबल जायना. मिजरेबल बिलकूल जायना. मिजरेबल वो एक गूण आमचे थंय आसल्यार आमी बिलकूल मिजरेबल जायना. मिजरेबल बिलकूल जायना. मोगाच्यानो आमी परफेक्ट न्ही. देखून उलोवणें चर्चा झगडें हें आमच्या जिणयेंत जाता. इल्लेशें झगडें जाता. इल्लें चर्चा जाता. इल्लें झगडीं जातात. दिसान दिसा इल्लें चर्चे जातात. उलोवणें जातात. खंयच्या घरांनी इल्लें उलोवणें आसात. हर एक दिसा आसता. दिसान दिसा आसता एक इल्लेशें. हें व्हडलें न्ही. कित्याक म्हळ्यार आमी परफेक्ट न्ही. मागीर या झगड्यांत हांव पयस रावल्यार आमी काय जाता म्हळ्यार आमी अनहॅप्पी जाता. हॅप्पी आसना. आमी शांती खुशयेन आसना. हॅप्पी आसना आनी आमची जिणी मिजरेबल जाता. झगड्यांत हांव पयस केल्यार झगड्यांक खालें जालें कितें जालें आमी चिंतून तें सोमांकन काडून शांती केली जाल्यार आमी शांती समाधानेन भरता. वय देखून झगड्यांत आमी पयस दवरचो. झगडें जाल्ल्या वेळार तें कशें जालें म्हणून तें फेस करचें. तें फेस करूंक तें झगडें इत्यार्थ करूंक आमी एक प्रयत्न करचे. झगडें इत्यार्थ करूंक आमी प्रयत्न करचे. देखून इत्यार्थ करचो गूण शिका जाय मोगाच्यानो. इत्यार्थ करचो. झगडें इत्यार्थ करचो. तक्रार तफावत इत्यार्थ करचो. मिसअंडरस्टँडींग इत्यार्थ करचो. झगडें इत्यार्थ करचो. एक वर्तो गूण वर्तो स्कील. वो स्कील आमी काय करचें म्हळ्यार आमच्या सगळ्याच्या जिणयेंत आमी डेवलप करचें. वो आसा करचें आमच्या जिणयेंत आसा जें शिका जाय वो एक गूण आमी शिकाचे. वय दुरदृश्टावट म्हळ्यार आमच्या कामाच्या जाग्यार आमच्या काजारी लग्न जिवितांत काजारी जिणयेंत शेजारी काजारी जिणयेंत आनी कामाच्या जाग्यार आवय बापाय आनी भुरग्यांच्या वडिलांच्या मदें फ्रेंड्सां मदें कुटुंबा मदें मोगाच्यानो आमी जायते फावटी शिकाचे. वो गूण आमचे झगडे इत्यार्थ कसो गूण आमी शिकाचे. समस्ये कशे इत्यार्थ करचे. आमकां समस्या येयले म्हणया मोगाच्यानो आमकां जायते फावटी समस्या येतात. ते कशे इत्यार्थ करचे. कशे आमी ते निवारचे कशे. देखून हे कोणी शिकयना मोगाच्यानो. हे समस्या इत्यार्थ करचे गूण खंय शिकोवनात. वडिलांनी ते बिलकूल आमकां शिकोवना. कित्याक म्हळ्यार ती थोडे फावटी आमकां मॉडेल बरी मॉडेल म्हणून जावनात. थोडे फावटी थोड्यांक भाग मेळना आवय बापूय बरें मॉडेल
मडे मड झगडे नासतना कुटुंबांत झगडे जाल्यार कशें इत्याद करचें बरें मॉडेल ती आवय बापायन आमकां शिकोवना. थोड्या घरांक ते शिकोवचें साध्य ना, कित्याक ती मॉडेल आवय बापायनी ती दिसान दीस रात म्हणल्यार झगड्यांक पडटात. तांणी दुसऱ्यांक झगडें करचें, झगडें केल्यार इत्याद करचें, समाधान करचें, कशें शिकोवचें, तीन झगड्यार पडल्यार. इस्कालांत एक क्लास तुमी पळयला गी, एक क्लास झगडे इत्याद करचे कशें गे म्हण शिकोवचे क्लास पळयल्या गी. हें दुरदर्शटाक म्हळ्यार म्हाका म्हज्या सगळ्या जिणेंत इतलीं वर्सां शिकलो जाल्यार झगडे इत्याद करचें, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्युशन एक क्लास कोणें काणयल्ली म्हाका उडा गोतू कळीत ना. एक क्लास काणयली गोतना. मोडुलो संबंद कसो घडसूंचो म्हणून शिकयल्लें कोण्णी ना. वो गूण आमी शिकायचे. आनी बायबल आमकां जायते पटी प्रत्येक जावं नवे तेस्तामेंतांत, पयल्या तेस्तामेंतांत नवे तेस्तामेंतांत, पयलो तेस्तामेंत दुसऱ्या तेस्तामेंतांत जायते पटी आमकां सांगलां आमी कितें करचें म्हळ्यार वो देवोत गूण, वो जेजूचो गूण, वो आमकां रेबीचो गूण, वो सांता भक्ताचो गूण, वो मादर तेरेसाचो गूण झगडे इत्याद करचो. आनी प्रत्येक जिणेंत कितले पटी झगडे जाले कशी तेणी इत्याद केली पळयचें. तशें देखून वो एक पवित्र गूण आमकां कोणी शिकनातल्यार मोडुल्लो संबंद कसो घडसूंचो शिकनातल्यार हें आमच्या हॅप्पिनेसाक गरजेचें. आमी हॅप्पिनेस जायचे जाल्यार मोगाच्या न्हू, आमी हॅप्पी आसाचे जाल्यार वो गूण गरजेचो. आमच्या हॅप्पिनेसा वो गूण गरजेचो, वो गरजेचो गूण, वो गरजेचो गूण आमच्या हॅप्पिनेसा वो गरजेचो गूण. वो गूण आमी शिकनातल्यार आमकां बारीक कस्तांक पडटा. वो गूण आमी शिकायचे. आमच्या हॅप्पिनेसा वो गरजेचो गूण. मत्तेवाच्या वांजेलांत 5 अध्याय 9 श्लोक सांगता, 9 श्लोक 5-9 सांगता, समाधान हाडूंक वावरता तो बागी ताका देवाची भुरगीं म्हणटले, ताका देवाची भुरगीं म्हणटली, ताका देवाचो पूत म्हणटले, देवाची भुरगीं म्हणटली. तांकां समाधाना खातीर वावरतात ती बागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटली. तर देवाचे भुरगीं जावचें कशें, देवाच्या भुरग्यांक कशें जावचें कशें, काल व्हडलीं कामां करंगी ना. मुख्य हे गूण आसल्यार मात्र देखून झगडे इत्याद करचो, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्युशन तुका आसा जाल्यार संधान करचो. तो मनीस आवय जाल्यार तुका देवाचें भुरगीं देवाच्या भुरग्याचें लक्षण कळ्ळें गे. देवाचें भुरगो जायचें तें लक्षण खंय आसा जें कळ्ळें गे. तें लक्षण जावन आतां शांती हाडचें लक्षण कळ्ळें गे. देवाच्या भुरग्याचें लक्षण राज्य करचें, शांती हाडचें, झगडे निवारचें, हें ताचें जावन आसा. मोगाच्या न्हू पीस हाडचें, पीसस करचें न्ही, पीस हाडचें लक्षण देवाच्या भुरग्यांचें. पीसस करचें न्ही, पीस हाडलें आमी पीस केक आतां पीस करता. एक केक आसली पीस करता. गे कुटाम आसलें ताका तिशीन करता, ताका सांगून तिशीन करता, हाचे मदें घालें सांगून ताका तिशीन करता, सुणेक वेगळें करता, सासूमायक वेगळें. हाडे आमी वेगळीं करचीं, पीस करचीं आहात. तीं देवाचीं भुरगीं न्ही. हें भुरगीं देवाच्या भुरग्याचें लक्षण न्ही. देवाच्या भुरग्याचें लक्षण खालें म्हण सांगल्यार, देवाच्या भुरग्याचें लक्षण खालें म्हळ्यार पीस हाडचें, समाधान हाडचें, शांती हाडचें जावन आसा. देखून शांती हाडचें जाल्यार नॉट एवॉयडींग समस्ये ताणें एवॉयड करचें न्ही. आतां वाटेर येताना कार येताना गुंड्या जाल्यार ड्रायव्हर गुणोवन ते एवॉयड करता, गुंड्यो एवॉयड करून अशें करून चलता. देखून मोगाचें न्हू शांती हाडचें म्हळ्यार एवॉयड करचें न्ही बगार, आनी एवॉयड करचें न्ही एपीस करचें न्ही. एपीस म्हळ्यार तांकां तांचें करूंक सोडचें. हांव कांय ब्रेक करना लिपोवचें आनी तें खालें करता जाल्यार तें करून दी म्हणून ना. तें शांती हाडचें न्ही. झगडें जाता ती खालें करून पडोवन दी म्हणून ना. तशें न्ही. आमी एपीस करचें न्ही, एवॉयड करचें न्ही. हे दोनी न्ही, एवॉयड करचें न्ही. तांच्याच वाटेन तांकां वचोंक सोडचें न्ही. जेजून अशें करूंक ना. जेजून बिलकूल अशें करूंक ना. ताका कळीत आसलें डील करचें कशें म्हण जेजू समान कळितालें. जेजू आमकां शिकयता डील करचें कशें गे म्हूण. जेजू शिकयता डील करचें कशें गे म्हूण. देखून डील करूंक शिकायचें आमी आमच्या जिणेंत. डील करूंक शिकायचें मोगाचें न्हू. इत्यार्थ करचें, रिजॉल्व करचें, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करचें आमच्या जिणें शिकायचें. हें जेजूचो गूण वो आमचें तें. जेजू कोतालें कशें डील करचें गे म्हणून समस्या जाल्या वेळार. देखून तो फरिजेवां कडेन आनी सद्योसवां कडेन आनी धर्मशास्त्रीं कडेन तो कसो डील करता पळय, कसो मोगान डील करता तशें आमी करून शिकायचें म्हणजे उलो दिता. थोडी आमी हप्त्याक, म्हयन्याक, वर्सांनी उलयनासतना रावता. एक आवय तिका कठीण पाड दुखें न्हिदोंक जायना, तें न्हिदोंक जायना, हात फुटल्यात, पांय फुटल्यात, हाती फुटल्यात, पांय फुटल्यात आनी वळवळटा ती. कित्याक म्हळ्यार एक पूत आनी तिच्या दुवां कडेन उलयना म्हणून. एक पूत उलयता आनी एक दूय बिलकूल उलयना.
बिलकुल उलयना आनी एका दुवे कडेन एक पूत एका दुवे कडेन उलयना आनी एक आनी एका दुवे कडेन उलयना हां तशें तुमचे मदें राग देखून आवय तेंच्यान तर म्हज्या भुरग्यान अशें जावन जालें म्हज्या पटान जावन आयली म्हण ती कर घाता आनी परत मागीर तांकां आमी मेळोवन सारा ताच्या आवय खातीर तुमी उलया अशें सोमानी सोमी जेजू बरी जायजे तुमी म्हणटाना ती उलयली कशीची पाठीची दूख गेली हात पुडचे आनी कितले रावल्यात पांय पुडचे रावल्यात तिचे देखून थोडी आमी कितल्या वर्सांनी वता पतीन फ्रेंड्स शेजारी काजारी शेजारी आमी उलयनासतना रावता सोमांगी हे देवान आमकां सांगलां राजी करची देवाची भुरगीं म्हणून देखून आमकां कळना कितलें डॅमेज करता तें आमकां डॅमेज करता आमच्या कुटुंबाक डॅमेज करता आमची भलायकी डॅमेज करता चिंताप डॅमेज करता म्हणून देखून कितले आमकां मार पडटात कितले लुकसाण जातात म्हणून आमकां कळीत ना मोगाच्यान बिलकूल आमकां कळीत ना देखून आमी आतां झगडी इत्याद करची कशी ताका एक 5 मेटां आसात ही 5 मेटां आज नियाळ्या झगडी निवारची 5 मेटां झगड्यां राजी करची राजी संधान करूंक झगडी इत्यार्थ करची 5 मेटां आमी उडास दवरलें जाल्यार भोव बरें आसलें हे पयलें मेट जावन आसा आमी यू टेक द इनिशिएटीव यू टेक द फर्स्ट मूव तुवें सुरू करचें आतां दोगां जाणां मदें झगडें जालें जाल्यार राजी जावनचें पयलें मेट तुवें काडचें हें पयलें मेट सुरवात तुजे तावन जायचें तुजे तावन सुरवात जायचें देखून आमी जेजू म्हणटा अरदान करूंक तूं बैसरलो जाल्यार अरदान करूं आलतारी मुखार तुज्यो काणीक भेटोंक आयल्यार त्यो काणीक थंयच सोडू आनी पयलीं वच तुज्या त्या दुखयल्या भावा कडेन राजी जा मागीर आनी काणीक भेटय देखून आमी राजी जावचें आमच्या मागण्यांक आमच्या मिसाक हर एकाक तें फळादीक जायचें जाल्यार आमी पयलें राजी जायचें दुस्मानगाय द्वेश राग अशें काळजान दवरून आमी तें फळादीकपणी आराधन करूंक जायना म्हणटा जेजू माथेवाच्या वंजलांत 5 अध्याय 20 आनी 30 श्लोक तशें म्हणटा देखून पती आनी पतीन मिसाक वेताना झगडें करून चर्चे करून वसानांतलीं कोणी आहात गे आमी आतवेर गेल्या देखून जायती आमी वाटेर जावन कारार येताना कोले चर्चे कोले आर्ग्युमेंट करून येता आर्ग्युमेंट करनातली कोणी आहात आतवेर गेल्या आर्ग्युमेंट करून येता आमी मिसागेचे शांती समाधानाच्या आनी संवसाराक शांती हाडून जीव दिल्ल्या जेजूक मीस भेटोंक घ्यायचे आनी वाटेर येताना आमचे आर्ग्युमेंट करून येता आमी चर्चे आर्ग्युमेंट करता झगडें ताचे इतल्याक इत्यार्थ जाता गी मोगाच्यानो झगडें ताचे इतल्याक इत्यार्थ जाता गी झगडें ताचे इतल्याक इत्यार्थ जायना मोगाच्यानो झगडें बिलकुल ताचे इतल्याक इत्यार्थ जायना तें इंटेन्शनली करीचें इंटेन्शन म्हळ्यार एका इराद्यान करीचें जेजू खातीर आनी आमच्या बऱ्यापणा खातीर एका इराद्यान आमी आमचें झगडें इत्यार्थ करीचें आमचे झगडे इत्यार्थ करचे देखून झगडे इत्यार्थ करूंक एकच वाट म्हळ्यार आमी तें फेस करचें जायते फावटी आमी झगडे इत्यार्थ करचें कशें म्हण पळयता हांव झगडे इत्यार्थ करचें कशें म्हूण सांगल्यार मोगाच्यानो झगडे इत्यार्थ करचें म्हळ्यार एकच वाट आमचे प्रॉब्लेम समा करूंक एकच वाट कितें म्हळ्यार तें फेस करचें मुखामुखी करचें ताका चोड दोन नजो वय देखून हें करूंक बेन हें करूंक कितें जायना म्हळ्यार आमकां बेन दिसता हें बरें बेन दिसता आनी कळ्ळें बें आमकां हें बेन दिसता कितें म्हळ्यार आमचें बींग एक्सपोज्ड म्हणटा आय एम बींग एक्सपोज्ड म्हजें पुरा भायर पडटा म्हणून खंय म्हळ्यार हांव प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक गेलो जाल्यार म्हजी पितूळ भायर पडटा म्हळ्यार व्हडलें बें वी आर अफ्रेड ऑफ दॅट बींग एक्सपोज्ड पितूळ भायर पडटा म्हणून आमची पितूळ भायर पडटा म्हणून देखून डिफेन्सीव रक्षणात्मक जावच्या खातीर रक्षणात्मक जावच्या खातीर आनी आमी काय करता आमी डिस्टन्स सोरता एक आमकां रक्षण करच्या खातीर एक आमी डिस्टन्स सोरता लागीं पयस वयता त्या मनशाक सोडटा हांव पयस येता थोडीं घरां झगडें जाल्ल्या लक्षणां घर विकून पयस वचून आनी कडेन घर येतात हें घर विकून सोडटात पयस वेता मागीर खरें थोडे फावटी आमी डिमांडींग जाता थोडे फावटी मस्त डिमांडींग जाता राजी जायचें जाल्यार हें करीचें तें करीचें तें डिमांड करता थोडे फावटी एब्यूजूय करता देखून डिफेन्सीव आनी करता देखून आमी काजार जाल्ली सूख न्ही थोडी म्हणटात थोडे फावटी आमकां डिवोर्साक येतात देखून हांव काजार जाल्ली तूं सूख हांवें जावन जाल्याच्या कडेन म्हणून मोगाच्यानो काजार जाल्ली सूख न्ही इंत न्ही एका कडेन म्हणी म्हाका मेळोना काजार जाल्ली सूख म्हणून एक्के कडेन मेळोना काजार जाल्ली सूख न्ही मागीर खली सूख डिस्टन्स जाल्ली न्हवऱ्यातान व्हंकल पयस रावली व्हंकलेतान न्हवरो पयस गेल्लो ही व्हडली सूख दोगांक कितलीं वर्सां जावन 40 वर्सां जालीं काजार जावन एकाच घरांत आहा तोंड आनी तोंड पळयनात ती व्हडल्या ऑफिसान व्हडल्या जॉबार आसा गव्हर्मेंटाक वय व्हडल्या गव्हर्मेंट जॉबार आसा ती दोन व्हडल्या घरां आसा तांकां एका रुमान ती वो एका कडेन वेळार रांदतना ती एका वेळार रांदता वो सकाळीं घेवटोनाचें जाय जाल्यार काडटा
ती सकाळी उठून ताका जाय करता वो ताका जायली चटणी वाडटा ताका जायली जाय तो वाडटा खली गत पळया एका घरांत कितल्या वर्सांत हांव न्हू देखून काजर जाल्ली सूख गे काजर जाल्ली सूख न्ही पयस गेल्ली एकाच घरांत एक तोक आम गोतू ना कांय गोतू पयस न्हवऱ्यात हांव व्हंकाल पयस व्हंकलेत हांव न्हवरो पयस करियत की मोगाच्यान अशें करियत की तशें डिस्टन्स जाल्ली व्हडली सूख लग्न जाल्ली सूख न्ही डिस्टन्स जाल्ली पयस गेल्ली पयस राविल्ली व्हडली सूख देखून हें पयलें मेळट तूं जी सुरवात तुवें करचें पयलें मेळट हें तुवें सुरू करचें राजी जावंक तो येवन दी तो जाल्यार येवन दित ती येवन दित शेजाऱ्याची येवन दित पाद्राब येवन दी ना 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 तुवें पयलें मॅट काडचें तुवें आलोचन करचें कोणा प्रसंगात गेल्यार हें राजी जाता म्हूण तुवें मॅट काडचें राजी जावंक दुसरें सुरू करचें सुरू कर खालें म्हळ्यार म्हजी सूख कसली सोदून काडूं हें दुसरें मॅट आतां झगडें जालें म्हणून पयलें ताची सूख सांगची न्ही म्हजी कसली सूख जाल्या म्हजी कसली सूख जाल्या म्हूण हांवें सोदून काडचें पडटा म्हजी सूख कसली हांवें कितें चुकीदार जालां म्हजी सूख सोदून काडचें हांवें म्हजी सूख सोदून काडचें बिगीन वीथ वॉट इज युअर फॉल्ट बिगीन वीथ वॉट इज युअर फॉल्ट देखून दुसरें मॅट जावन आसा तुजी सूख कितें तें सोदून काडचें तुजी सूख सोदून काडचें देखून ताका आदेका सुखीदार करूं नजो एक्यूज करूं नजो तो सुखीदार वो सुखीदार ना 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 ताका सुखीदार करूं नजो आमी कान करचें म्हळ्यार म्हजी सूख कळली गी म्हूण सोदून काडचें हांवें बसून सोदून काडचें चिंतून देखून दुसरें खालें म्हळ्यार एक्सक्यूज करिनाका सुकारी मारिनाका नीब दिनाका हांवें तशें जाल्ल्यान हांवें केलें हांवें तशें म्हणलें न्ही अशें म्हणलें तुवें मिसअंडरस्टँड केलें ब्लेम करनाका ताका ब्लेम करनाका आनी तूं नीब दिनाका हांवें पोरये जालें जाय टायम येवं ना म्हणून चिंतिनाका हांव थंय गेल्ली हांगा गेल्ली हाडलें नीब दिनाका एक्सक्यूज दिनाका मागीर काय एक्यूज करिनाका एक्सक्यूज दिनाका वय ताका दुरसानाका आनी ताका सुखीदार करनाका आनी तूं नीब दिनाका ताका ब्लेम करिनाका दुरसानाका आनी एकल्याक तूं बिलकूल दुरसानाका आनी एटॅक करनाका ताचेर दाड घालनाका तें हें तुवें काडचें मॅट सूख कोणाची गी म्हणून म्हजी सूख म्हूण म्हजी सूख कितलो म्हजो पात्र कितलो हें झगडें जावंक हांव म्हजो पात्र कितें म्हूण तो पात्र सोदून काडचें हें दुसरें मॅट जाता म्हजे भितर शांती आसल्यार पिशें जायना कोण्णी पिशें जायनात म्हजे थंय शांती आसल्यार कोण्णी पिशें जायनात म्हजे भितर मोग आसल्यार तो मोग वळटा म्हजे थंय शांती आसल्यार म्हजी शांती ती शांती वळटा स्वार्थ पिशें हाडटा शांती पिशें हाडिना म्हजो स्वार्थ हांवें स्वार्थ दाखयलो देखून म्हजो स्वार्थ सेल्फिशनेस म्हजेंत पळयलें म्हजेंत चिंतलें देखून मोगाचें न्हू तें कांय जाता म्हळ्यार अशें झगड्याक कारण जाता कठीण झगडें जाता गोबायला मदें आवय बापाय मदें भुरग्यां मदें शेजाऱ्यां मदें फ्रेंड्सां मदें कुटुंबांत हें अशें जावचें तशें जेम्स पत्रांत ताच्या 4थ्या अध्यायांत पयल्या श्लोकांत सांगता कितें झगडें हाडटा स्वार्थ आशा म्हणटा तो खोलें बरें पत्र करता हांवें कितले फावटी वाचचें कुटुंबाचें पत्र म्हणटा हांव ताका हांवें नांव दवरलां तें कुटुंबां जाय जाल्यो मस्तू संगती आसा तो कुटुंबाचें पत्र म्हणचें हांवें सान जेम्सान बरयलें पत्र अध्याय 4 पयलो श्लोक कितें झगडें हाडटा स्वार्थ आशा त्यो निरंतर भितर जुसतात म्हजे स्वार्थ आशा आसा म्हाका तें जाय म्हणून म्हज्या कुटुंबा लागीं म्हाका रावचें म्हणून ताचें कुटुंब नाकात म्हणून हें पतीच्या काळजांत आहा जाल्यार ताचे तें झगडें त्या स्वार्थ आशा 3-4 आशा आसात स्वार्थ आशा त्यो झगडटात भितर झगडून पडटात 3 कोंबे एका गुडांत घाला 3 कोंबे गुडांत घाल्या ते 3 उंदरांक भितर कशें साबण पडटात ते दादल्या 3 पेट्यांक दादल्यांक एका गुडांत घाला तुमी कशें साबण 3 शिवांक 3 वागांक एका गुडांत घाला कशें फापसून खातात पळय ते एकामेका एका गुडांत घाल्ल्या तक्षण फापशितात एकामेका देखून ताका गुडांत ते व्हडलो गुडा जाल्यार ताका वांटे करून 3 कंपार्टमेंट आसता तेका देखून 3 कोंबे एकांत घालो ते साबण पडोवन फाकांत बुड्डितात तशें देखून 3 म्हजी स्वार्थ आशा भितर घाल्यो जाल्यार 3-4 आसल्यो जाल्यार पत्नीच्या काळजांत जाल्यार तिच्यो स्वार्थान ती झगडटा न्हवऱ्या कडेन दीस रात न्हवऱ्या कडेन झगडटा तेच स्वार्थ आलोवचे न्हू न्हवऱ्याच्या काळजांत आलो न्हवरो झगडटा सासूमांच्या काळजांत 3 स्वार्थ आसात देखून ती कान करता सुणेक कश्टिता सुणेडे झगडटा सुणेच्या काळजांत 3 खोट्यो आशा आसा जाल्यार स्वार्थ आशा जाल्यार मांय कडेन झगडटा न्हवऱ्या कडेन झगडटा तशें देखून भितर स्वार्थ आशा आसा जाल्यार ती निरंतर भितर झुजतात त्यो आशा झुजतात भितर शांती आसल्यार भायर दोशी भितर शांती आसल्यार भायर बिलकूल दोशी नात भायर बिलकूल अपसेट करिना मोगाच्यान भायर बिसाळ करना देखून डिवोर्साक कारण दितात म्हणटात आमी कॉम्पॅटेबल न्ही म्हणटात आमी सारकें कित्याक डिवोर्स जाल्ली येतात हांगा चेडूं येता थोडे फावटी चेडो येता येवन रडटात हांगा
आनी थोडे फावटी मागीर चेडवाक आपयताना म्हणटा आमी कॉम्पॅटेबल न्ही फादर म्हूण. थोडे फावटी चेडे येतात आनी आमी कॉम्पॅटेबल न्ही म्हणून, म्हळ्यार कॉम्पॅटेबल म्हण आमकां ताळ पडना म्हणून. आनी कॉम्पॅटेबल न्ही जातलें कोण्णी संवसारांत कोण्णी कॉम्पॅटेबल ना. तुका ताळ परफेक्ट ताळ पडचो देवान तुका रसूंक ना कोण्णी, परफेक्ट ताळ पडचो ना. देवान एक युनीक विशिश्ट करून तुजे बरी कोणी ना. म्हजे बरी हांव सगळ्या युरोपांत आनी गेलां, जर्मनी गेलां, इटली गेलां आनी बेल्जियम गेलां आनी स्विट्झर्लंडाच्या बॉर्डराक गेलां आनी थंय इगर्जीन मिसांगोंक आनी गेलां. आनी थंय येतना हांवें म्हजे बरी एकलो कोण्णी पळोवना. भारतांत सगळ्यांतल्यान म्हजे बरी कोण्णाक हांवें एकल्या पळोवना. देखून आमी युनीक, आमी 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 आमचे बरी दुसरें कोण्णी नात. बरें कॉम्पॅटेबल एक्झॅक्टली म्हजे बरी आनी एकलो कसो म्हणचो हांवें. तुजे बरी कोणूच ना. नो बडी इज कॉम्पॅटेबल विथ यू. तुका विशिश्ट करून युनीक देवार आसला. नो वन इज लायक यू. तुजे बरी कोणीच ना. तुका इल्लो ताका इल्लो व्यत्यास आसा. वंदोन जेजू लागीं जेजूच्या मुखांत वंदोन आसाचें देखून इट इज इनएक्टिविटी, निष्क्रिया झगडन जाल्ले वेळार सोमा करून मोण करेना पळय, सोमा करून मेटां काडिना पळय, ये आमकां बाधा करता स्वाय, ये प्रॉब्लेम स्वाय, ये प्रॉब्लेम करता स्वाय. आनी कॉम्पॅटेबिलिटीनी देखून निष्क्रियता समासो परिहार करूंक आसा. देखून निष्क्रिय आले सक्रिय जायचे. देखून काजाराचो मुख्य शेवट जावन आसा हॅप्पी रावचें न्ही. तुका हॅप्पी करचें न्ही. तुका हॅप्पी करूंक काजार तुका पवित्र जेजू बरी करचो, वो मुख्य शेवट जावन आसा. थोड्यांनी हांवें हॅप्पी आसाचें म्हणा, म्हाका जेजू बरी पवित्र जायचें, जेजू बरी पवित्र जायची. वो लग्नाचो शेवट, वो लग्नाचो शेवट. देखून डिजॉल्व ए कॉन्फ्लिक्ट इज अ सोल्युशन. डिजॉल्व करचें, तें करगीचें समाजचो करगीचें. कॉन्फ्लिक्ट समाजच्यो करगीचे स्वाय काजार डिजॉल्व करूं जो. थोडी म्हणटात डायवोर्स करया, डायवोर्स सोल्युशन न्ही. काजार डिजॉल्व करचें न्ही. डिजॉल्व द प्रॉब्लेम, नॉट डिजॉल्व द मॅरेज. डोंट डिजॉल्व द मॅरेज, डिजॉल्व द प्रॉब्लेम. तें कर, डिजॉल्व द प्रॉब्लेम, कॉन्फ्लिक्ट करचें. देवाचे उतार सांगता झगड्याक मुख्य कारण जावन आसा सेल्फिशनेस, स्वार्थ म्हजो म्हणून. म्हजो स्वार्थ मुख्य कारण झगड्याक म्हजो स्वार्थ म्हणून. आनी प्रायड, गर्व. स्वार्थ सेल्फिशनेस अँड प्रायड. स्वार्थ आनी गर्व, स्वार्थ आनी प्रायड. गर्व, वडपण, दौलत वैभोगाचो दौलत जायते फावटी आमच्या झगड्याक कारण. झगड्या मुख्य कारण स्वार्थ एक आनी प्रायड. हे दोन आमी पळयलां ह्या म्हज्या 25 वर्सांच्या कावन्सिलिंगाच्या जिणेंत. 25 वयर चड व्हडदेवांच्या जिणेंत वडपण, दौलत, प्रायड आनी स्वार्थ. म्हजी आशा, म्हजें म्हणल्यार स्वार्थ आशा. स्टबर्नस, हट्ट. हाचे तावन हट्ट येता, हट्ट. आनी माय फिलिंग्स हर्ड. म्हजी बोगणां आयकपाचें सगळ्यांनी. ताची बोगणां नात गी, ताकाय दूख नात गी, ताची बोगणां ताची आशा नात गी आसा. म्हजी बोगणां आयकपाचें म्हणलें कुत्तू बाबाट. म्हजी बोगणां आयकपाचें म्हणलें. वय थोडे फावटी पती म्हजी बोगणां आयकपाचें म्हणून व्हडलो ताळो कडचो आनी बरा. थोडे फावटी पतीन म्हजी बोगणां आयकपाचें म्हणून व्हडला वाण ताळो पिंचो. थोडे फावटी सासूमाय म्हजी बोगणां आयकपाचें. थोडे फावटी सुणू अशें चलता येता. हे फावटी सुणेच्या वय, हे फावटी न्हवऱ्याच्या वय अशें पुरा तांचे वगैरे. देखून मुनियांच्या ग्रंथांत 13वा अध्याय 10 श्लोक सांगता, 13:10 सांगता गर्व, प्रायड लिड्स टू आर्ग्युमेंट. वर्जी करचें, चर्चा करचें. कित्याक म्हळ्यार प्रायड गर्व आमकां व्हरता चर्चा करूंक कारण जाता. देखून आय एम सॉरी फॉर थिंकींग अबावट माय सेल्फ म्हणा हांवें केताळें. आय एम सॉरी अबावट थिंकींग. म्हज्या विशयांत चिंतचें हांव सॉरी म्हणा हांवें. देखून माथेवांच्या वंजलांत 7वा अध्याय 3रो 7:3 सांगता कालें म्हळ्यार तुज्या दोळ्यांतलें किसर, ताच्या दोळ्यांतलें किसार पळय नाका. पयलें तुज्या दोळ्यांतलें आडें काड. तुज्या दोळ्यांत आडें आसतना ताचें ल्हानशें किसार दोळ्यांतलें काडटाय म्हणटा कित्याक म्हणटा जेजू. देखून तुज्या दोळ्यांतलें काड पयलें. देखून न्हवऱ्याक दुरसोवच्या पयलें शेसंबार जावच्या तुज्या दोळ्यान काडलें पळय. तुज्या पत्नीक दुरसोवच्या पयलें शेसंबार दुरसोवच्या पयलें तुज्या आडें काडूंक पळय. देखून हांव वास्तवीक रियलिस्टीक म्हण पळय. थोडे फावटी वास्तवीक न्ही, व्हडलें उलोवचें तशें व्हडलें उलोवणें तशें वास्तवीक न्ही. देखून अनग्रेटफुलनेस, अणुपकारीपण. थोडे फावटी बायल इतलें कर दिता न्हवऱ्याक अणुपकारीपण. थोडे फावटी न्हवरो इतलो गळोन कश्ट जाता कुटुंबा खातीर पतीन अणुपकारीपण. ताची उपकारी मनोभाव ना. न्हवरो इतलो करता म्हणलें म्हणना तें ताच्या मतीन तेतना. आनी ओवर डिमांडींग ताचें कामेचारा सांबाळून जालां. म्हाका व्हडलो सडो जायचे, तांच्या काजारा प्रमाण व्हडलो सडो दिचे आनी म्हाका तांकां गिफ्ट दिचे म्हणून.
थोडे फावटी दादलो मनीस ओवर डिमांडींग. सकाळी केल्या उपरांत म्हाका 2 नमणेचे मसली भाजी जे बरी बरी निस्तीन करचे, एका वयर एक करचे म्हणून ती एक म्हणून घर नितळ आसाचे, वस्त्र मळची इस्त्री करचे सकाळी तूं एक हात दिल्यार जायना हांगी तशें देखून ओवर डिमांडींग आमी करूंक वचून जो देखून पयलें जावन आसा मोगाचें न्हू आमी मावल्या मापान करचें. म्हजें ह्या हातूंत ह्या झगड्यांत म्हजो पात्र कितें घे म्हणून पयलें जावन आसा मोगाचें न्हू. पयलें आमी पळयलें आनी सेकेंड सुरू करचें आरंभ करचें आमी. दुसरें मेळट पळय म्हजी सूख हांवें वळखून घेवचें, म्हजी सूख वळखून घेवचें. आतां ताची दूख हांवें आयकून घेवचें, ताची दूख हांवें आयकता गी पळयचें. हें तिसरें मेळट ताची दूख हांव आयकता गी म्हूण. झगड्याक मुख्य कारण हर्ट म्हळ्यार हर्ट दूख मोगाचें न्हू. झगड्याक व्हरतें कारण जावन आसा दूख. झगड्याक व्हरतें कारण दूख देखून आमी वी आर्ग्यू अवर इमोशन्स. आमी इमोशना वयर फिलिंगा वयर आर्ग्यू करता, इमोशना वयर आनी फिलिंगा वयर आर्ग्यू करता. बगणांचेर झगडें मांडटा, बगणांचेर आमच्या बगणां वयर आमी झगडें करता. म्हाका दुखलें, म्हाका बेजार जालें, म्हाका तशें बगलें अशें बगलें म्हणून व्हडली लढाय करता आमी. वय भितरलें हर्ट फिलींग, भितरली दूख झगड्याक मुख्य कारण. देखून एकल्याची बगणां ताका दुखलें, ताका बगणां दुखलीं देखून झगडें करता. देखून मोगान भरल्यार मोग दिल्यार मोग हेरांक दिल्यार झगडें उणें जाता मोगाचें न्हू. देखून दूख हर्ट जाल्यार हर्ट भरल्यार भितर आमचें दूख भरल्यार हर्ट फिलींग भरल्यार हेरांक आमी दूख दिता. तशेंच देखून तांची हर्ट फिलींग, तांची हर्ट पळय जाय आनी जाणा जाय आमी पळयतना तांची दूख पळयचें, तांची हर्ट फिलींग कळली, आमी कळली ताका दूख दिल्या गी म्हूण पळयचें. आनी रेस्पेक्ट दिनातल्यार आयकनातल्यार राग येता, झगडें जाता. ताका रेस्पेक्ट दिना जाल्यार, गौरव दिना जाल्यार, ताका रेस्पेक्ट करना जाल्यार झगडें जाता, आमच्या मदें झगडें जाता. आनी झगडें जाता आनी काल जाता म्हळ्यार आनी झगड्याक कारण जाता. एका माजराक आमी कोणशाक घाल्या वंदोवन बेतकणें तें माजर कितें करता पळय, बागील जांपलां जाल्यार आमच्या आंगार उठटा माजर, तशें जाता. देखून वेन कॅट इज कॉर्नर्ड इट अटॅक्स म्हणटा आमी तशें. देखून जेम्स अध्याय 1:9 श्लोक सांगता, अध्याय 1:9 सांगता, बी क्विक टू लिसन. देखून आयकचें वेगीन, जाता इतलें बेगीन, जल्दी कर. ते काल सांगता तें आयकचें, उलोवंक तोडो करचें, उलोवंक निदान करचें, आयकूंक प्रदान उलोवंक निदान करचें म्हणटा. दिल्यात देवान आमकां 2 कान 1 तोंड. पळया मोगाचें न्हू, आमकां कितलीं तोंडां दिल्या आनी ती 1 कान 2. देखून आयकूनचें आमच्या जिणें डबल करचें, उलोवचें उणें करचें. आयकूनचें सोड करचें, सोड आनी सोड दीस येतना आयकूनचें मनशां जायचें आमी. आयकूनचें उलोवचें उणें करया. देखून ऑलवेज लिसन बिफोर यू स्पीक. उलोवच्या पयलें आमी आयकचें. तो काल सांगता आमी केदाळ आयकता. कावन्सिलिंगाक मुख्य गूण आयकूनचें, बसून आयकूनचें. उलोवचें पयलें आमी आयकचें. देखून पेद्रू बरयल्लें दुसरें पत्र अध्याय 2:4 श्लोक सांगता, तुजें बरेंपण मात्र न्ही, ताचें बरेंपण पळय. जायते फावटी गोबायलां मदें पती पत्नी मदें झगडें जाता. कितें म्हळ्यार ताचें एकलो कोणी दोगां भितर एकलीं तांचें बरेंपण पळयतात. ना, हेरांचें बरेंपण पळय म्हूण सांगता तो. हेरांचें बरेंपण पळय, तांचेर गामान दी म्हणटा. बरेंपण पळय, तुजें गामान ताचेर दी, तुजेर मात गामान न्ही तांचेर दी म्हणून. पळय तुजें आनी ताचें गरजो पळय, तुज्यो गरजो पळय आनी बायलेच्यो गरजो पळय. बायलेन तिचे गरजोय पळयचे, भुरग्यांच्या न्हवऱ्याच्यो गरजोय पळयचे, हेरांच्यो गरजोय पळयचे नीट. देखून ग्रीकांत पळय म्हळ्यार गरजो पळोवचें म्हळ्यार पळय म्हळ्यार स्कोपास. त्या स्कोपास म्हळ्यार ग्रीक वर्डांत हांव टेलिस्कोप मायक्रोस्कोप म्हळेलें. स्कोपास म्हळ्यार फोकस कर, गामान दिवन पळय म्हणून. हेरांची दुखीक पळयचे आमी, हेरांची दूख मोगाचें न्हू. गामान दिवन पळयचे हेरांची दूख. हेरांक कितलीं दुखल्यांत, म्हज्या वरवीं हेरांक कितलीं दुखल्यांत म्हूण गामान दिवन हांवें पळयचें हांवें हेरांची दुखी. देखून फोकस करचें हेरांच्या दुखीचेर, हर्ट फिलींगचेर. ताका हर्ट फिलींग जालां काळजान, हेरांक काळजान दूख जाल्या, ती दूख हांवें पळयचें, ताचेर गामान दिचें. वय थंय फोकस करचें. आमचेर मात्र न्ही, तांच्या दुखीचेर केल्यार झगडे जाले मोगाचें न्हू, कुडले ते पर्यार जाता. झगडे इत्यार्थ जाता गामान दिल्यार, दुखीचेर फोकस केल्यार. देखून कुर्सार जेजून इतली दूख वळवळे सोडटा, बापा बक्षितां खा म्हणून. त्यो आमच्या दुखीचेर तो जेजू ताचें गामान फोकस करता, आमच्या दुखीचेर. ताचेर न्ही, जेजूच्या आंगाचेर 1 इंच जागो नातलो खंय, गाय नातलो, गायांनी भरुल्लें खंय सगळें आंग. तली दूख वळवळे कुर्साचेर ते आसता जेजू. तो ताच्या दुखीचेर न्ही, आमच्या दुखीचेर, पथकान केल्ल्या दुखीचेर तो जेजू गामान दवरता. जेजूबरीचे जेजूचेर नियाळ्ळो, जेजूच्या कुर्सार नियाळ्ळो आसीस सांत फ्रांसीस
तो म्हणटा म्हणजे सोम्या म्हाका समाधानाचे आचार कर, येरांनी म्हाका अर्थ करच्या की हांवें तांकां अर्थ, येरांनी म्हजी दूख समजोवन जागे येरांची दूख हांवें समजोवंक म्हाका कृपा दी, म्हाका शांतीचे आचार कर म्हणटा आजचो सांत फ्रांसीस. देखून ते लागीं येताना एकलो म्हणलो आमचे कडेन येवन म्हज्या बायल लागीं येताना रागान पेट्टा फादर म्हण. रागान पेट्टा म्हळ्यार तूं ताच्या दुखीचेर न्ही, तूं तुज्या दुखीचेर गमान दिताय, त्या इलेक्शन तुजी दूख उस्तिताय आनी सांगताय ताच्या दुखीचेर ताका काल्यान दुखलां पळय ते रागान पेट्टा म्हण. थोडे फावटी चेडवां येतात आनी सांगतात म्हजो न्हवरो रागान पेट्टा फादर, रागान पेट्टा. देखून रागान पेट्टा कित्याक ताच्या दुखीचेर तूं फोकस कर, गमान दी, तुज्या दुखीचेर मात न्ही, ताच्या दुखीचेर तूं गमान दिल्यार सगळें समान जाता. मोगाचें न्हू. हें तिसरें मॅट. चवथें मॅट जावन आसा सत मोगान गुठलोन सांगचें. आतां गिफ्ट हाडूंक येता आमी, एक शर्ट पीस कोणाक दिवचें जाल्यार, एक गिफ्ट दिवचें जाल्यार कितलीं बरीं पेपरांनी गुठलयता हांव तें गुठलयता हांव. देखून तूं सत सांग, भुरग्यान केली सूख अशें केलें सत गजाल सांग, न्हवऱ्याची सूख साकून सत गजाल सांग, सत गजाल सांग, पूण मोगान गुठलय, मोगान पॅक कर, मोगान गुठलोन रॅप इन लव, मोगान गुठलोन तें मोगान सांग, मोगान सांग. हें चवथें मॅट. वय देखून मोग घाल्यार देखून मोग घाल्यार आमी काय करता, आमी किरकिरी किरकिरी घालूचो आमी आयकना. राग घाल्यार आयकना, मोग घाल्यार आयकता, मोग घाल्यार आयकतात, किरकिरी केल्यार कोणी आयकनात. देखून तुजी उतरां कोणी उडास दवरनात, तुजी उतरां कोणी उडास दवरनात, तुवें दिल्लीं बोगणां उडास दवरतात. हांवें एक सिस्टरां आयिल्लीं थंय मिसांव ठाण्यांत आसतना सिस्टरां आयिल्लीं, तांकां व्हडल्या गुड्यार आपोवन गेल्लो. ती आतां प्राय वन जाल्या. सिस्टर फादर तुमी आमकां त्या गुड्यार आपोवन येयल्ले म्हूण. पूण हांवें कितल्यो तांकां मीस भेटयलें आनी इगर्जे आमच्या कोपेलांत ते आपोवन व्हरच्या पयलें गुड्याच्या तकलेक म्हूण. ती बाबा बुडणगिरी म्हणून व्हडल्या गुड्याच्या तकलेक तांकां आपोवन व्हरून गेल्लो. आनी ती आतांय उडास दवरता, तें कितलें बरें जालें आमकां पळयलें उडास आहा म्हूण. देखून तुवें कांय तांकां बगूंक दिल्लें गणां उडास दवरतात. तुवें सांगली उतरांनी, तुवें सांगल्यो काणयो कोणी उडास दवरनात, विसरातात. देखून भुरगीं बदलचें जाल्यार मोगान सांगचें, सत गजाल मोगान सांगचें भुरग्यांक, भुरगीं बदलतात. पत्नीन न्हवऱ्याक मोगान सांगल्यार तो बदलता, आनी न्हवऱ्यान व्हंकलेक मोगान सांगल्यार ती बदलतात. मोगान सांगचें. कितें सांगतात तें मुख्य न्ही, कितें तूं सांगताय कल व्हडल्यान सांगताय तें मुख्य न्ही, कशें सांगताय तें मुख्य, कशें सांगताय तूं मोगान सांगताय हें मुख्य. तें मुख्य. देखून आमी खाल करचें म्हळ्यार रोमाकारा बरयल्या पत्रां सांगता तुमी हार्मफूल वर्ड्स वापरिनाकात, तुमी दुखची उतरां उलयनाकात. आनी तें मोगाची उतरां उलया. मोग गूण करता, मोग गूण करता, गूण करचें मोगाची उतरां उलया म्हणून. तुजी पत्नीक ट्रिगर करची, साळोवची उतरां उलयनाका. तुजे पतीन रागान पडचें, थोड्यांनी साळोवचें सगळो दिसी साळ येता पळय. देखून म्हाका तकली पडटा, मायग्रेन जाल्या म्हणटात थोडीं. देखून साळोवचीं उतरां. थोडे फावटी व्हंकलो न्हवऱ्याक साळयतात, कालें दिलाय तुवें म्हाका, कितें दिलें साळयतात. बिलकूल आमी साळोवन नजो. समस्ये धन घेया आनी समस्या आमी धरकेजे दुरसोने धन घेवन नजो काळजांत आमच्या. समस्ये धन खणेजे. हें जावन आसा 5वें मॅट मोगाच्यान. 5 मॅटां म्हणलीं. 5वें मॅट समस्या धन घेया दुरसोण्यांनी, एकामेका दुरसोनाकात. समस्या ओलो समस्या म्हणून मतीन धन खणया आनी परिहार करया. टॅकल इश्यूज नॉट इच अदर, एकामेका अटॅक करनाकात. टॅकल इश्यूज जावंक पुरो आमची प्रॉब्लेम जावंक पुरो फायनान्शियली, आर्थीक फायनान्शियल. थोडे फावटी भुरगीं सांबाळ आनी दुबाय तावन आनी म्हाका मोगाची फोन करता, 8व्या क्लासींत हांव चोरको खोल कंप्युटरार नाका जाल्लें पळयता म्हणून. मागीर तिणें पुताच्या क्लासमेटांक पुरा क्रिस्तांव भुरग्यांची वळख करकण येयल्या. तिणें सगळ्यांची आवय पळय केरळ तावन, आंध्र तावन, तमिळनाडू तावन आसात खंय बैल्या गांवांत. आनी तांच्या भुरग्यां कडेन पुरा ती भुरग्यांच्या आवय कडेन बापाय कडेन उलयत. ती तशें तुजे भुरगे पारकोळ जाल्यात, भिरांकूळ टीव्हीचेर पळयतात म्हूण. ती येतात आतां क्लास इंटरनेटार जातात, कालें पुरो पळयतात म्हूण ना. आनी तें डेवल्स चर्च म्हूण जालां, सॅटानीक चर्च म्हूण जालां. त्या सैतानांनी अंतराळा तावन फायट करचें, तलवारी करचें, झूज मांडचें नाका जाल्लें पळोवन भुरगे भिरांकूळ करूंक शिकल्यात. तशें देखून आमचे इनलॉजाचें प्रॉब्लेम गी, फायनान्शियल प्रॉब्लेम गी, भुरग्यांचे पळय सासूमांचें सुणेचें गी, इनलॉजाचें गी, हें टॅकल करचे शिवाय तांकां ब्लेम करूं आमी कोणाकच आमच्या जिणेंत आमी ब्लेम करूंक वचों नजो. मोगाच्यान कोणाकच ब्लेम करूं नजो. कोलोशेकारा बरयल्या पत्रांत 3:8 सांगता, सोड तुजो राग, क्रोध आनी तुजें मॅलीस म्हळ्यार वायट उलोवचें, वायट चिंताप सोडू. दुखोवच्या खातीर उलोवचें, हेरांक दुखोवच्या खातीर तूं उलोवचें.
हें वायट उलोवण आनी परत सोड तुज्या देखून हें मॅलिस म्हूण सांगल्यार तूं तुज्या आवय बरीत दिसताय म्हणून तुज्या आवय बरीत दिसताय म्हणून आवय बरी ताका कितलें दुखता म्हणना कित्याक वायट केल्याक सांग तुज्या आवय बरीत करताय तूं म्हणून दुखता तें मस्त दुखता तलें उलाणें सोडा म्हणटा कुलशेखरा बरयल्या पत्रांत 3रो अध्याय 8वो श्लोक आनी क्रोध मेन क्रोध 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 डिवोर्साक कारण डिवोर्स करचें क्रोध म्हळ्यार कठीण राग आनी क्रोध क्रोध देखून गाळी दिवचें अशें करिनाका म्हूण देखून आमी काराचेर फोकस करचें मोगाचें न्हू रेकन्सिलिएशन राजी संधानाचेर राजी करचें राजी म्हळ्यार राजी करच्याक आमी इम्पॉर्टन्स दिचें राजी म्हळ्यार मोडुलो संबंद परतून बांदचो मोडुलो संबंद आमचो परतून बांदचो वय तशें आनी रेजोल्युशन म्हळ्यार निर्धार करचो निर्धार केलो म्हळ्यार आमी डिजएग्री जाता एकामेकाक ओप्पनांतले विशय ओपन काडोवचे ते मुख्य न्ही आमचें मेन आसा राजी करचें म्हळ्यार आमी संबंद तुटले परतून करचे पाप साहेब म्हणटा आमी ब्रिज बिल्डर जायचे म्हणून ब्रिज बिल्डर सोंको बांदतेले जायचे वणोत बांदतेले न्ही म्हणटा देखून आमी एजंट ऑफ रेकन्सिलिएशन जायचे म्हणटा पाप साहेब देखून आमच्या जिणेंत जाता इतले आमी एजंट ऑफ रेकन्सिलिएशन जावंक आमकां सरस्पर कृपा दिवन दी ही मेटां पाळणा आमचें कुटाम नंदन जावन दी आमच्या काम करच्या जाग्यार कुटुंबांत पती आनी पत्नी मदें राजी जावन इत्यार्थ करून आमचे प्रॉब्लेम समस्या इत्यार्थ करून आमचें जिवन शांतीन भरलें समाधान भरलें हॅप्पी जावन दी जेजू बरी आमचें जिवन जावन दी देवाचें भुरगें जावचें भाग आमकां मेळोवन दी आमेन. दिव्यवाणी